मुरगांवची सांस्कृतिक होळी जाली. आता राजकीय होळी पेटपाक लागल्या. राजकीय शक्तीचो गैरवापर करून मुरगांवच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्यो बदल्यो जावपाक लागल्यात. मुख्यमंत्री आणि थळावो हारिल्लो आमदार ताका जबाबदार आसा. मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकरान फार पेटयल्यात, जाल्यार भाजपान ताका जापय दिल्या. मुरगांव भाजपा मंडळान थळाव्या आमदाराच्या आरोपाक जाप दिल्या. मंडळ म्हणटा 15 जाण वास्को भायर गेल्यात खरे, पूण ते गोंया भायर वचोंक ना मू. दहशत पातळ्ळ्या असो जो मुरगांवचो आमदार आरोप करता तो फटीचो अशें म्हणत तो ताणें भायर आयलो. पळयात काँग्रेस आमदार आनी भाजपा मंडळाचे तू मय. आदी आयकुया थळावो आमदार संकल्प आमोणकराक. जबाबदार आसा तशें हे दोगी जण वीर आनी लिलाधर जबाबदार आसा, ते प्रमाणे गव्हर्मेंटूय जबाबदार आसा आनी स्पेशली चीफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस. कित्याक चीफ मिनिस्टर कसो हे सहन करून घेता, म्हाका तेच कळ्ळें. चीफ मिनिस्टराक हांव सांगपाक सोदतां की बाबा हेजेर लक्ष घालपाची गरज आसा. कित्याक यू कॅनॉट टेक दीस डिसिजन जे ट्रान्सफरी करता फक्त कोण सांगता म्हणून तूं ट्रान्सफरी काडनाका. कित्याक आयज ह्या लोकांचे ट्रान्सफरी काडल्या नंतर कितल्या जाणांक इफेक्ट जाता, हेजे भितर एकटो इफेक्ट जायना. तो जो ट्रान्सफर एकट्याची काडपाक, एकट्याचे राग काडपाक लागून दुसरो मनीस जो बाबा पेडणे आसलो ताका खंय येवचो पडला, आतां वास्को येवचो पडला. सो हेजे भितर 2 फॅमिली इफेक्ट जाता. तेजे भितर इफेक्ट जाता तेंचे वर्किंग थंयसरली इफेक्ट जाता. जे एरियेचे तांकां सगळी नॉलेज आसलेली, इतली वर्सां ते थंय काम करताले, ती एरियेची वर्किंग तो थंय वयतलो, थंयसर तो शिकता म्हणल्यार ते सगळी इफेक्ट. एक कोण हे लायन हेल्पर, लायन मॅन, हे कितें ऑफिसर लेवल खंयसरूय काम करूंक शकता. दिस आर पीपल, लायन हेल्पर, एक वर्कर, हे बारीक सादेशे वर्कर, हेंकां ट्रान्सफरी मारला. आनी आतां आयकात भाजपा मंडळाचें म्हणणें. पळयात ताका मुरगांव भाजपा मंडळाचो अध्यक्ष संजय सातर्डेकरान थळाव्या आमदाराक दिल्ली जाप. मुरगांव मंडळाचो अध्यक्ष म्हणून प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्यान म्हाज्या वांगडा म्हाजे सगळे निवडून आयिल्ले कावन्सिलर आहा, तशेंच गोवा स्टेटीचो बीजेपीचो स्टेट एक्झिक्युटीव जयंत यादव आहा. इश्यू कशें आहा की आमचो नवीन येयल्लो जो आमदार आहा आमच्या मुरगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन, तो उगीच कितें कितें प्रेस घेता आनी एलिगेशन गेल्या 10 तारखेच्यान 10 मार्चाच्या उपरांत ताणें म्हाका दिसता प्रेसूच घेता, कामाचेर कमी लक्ष आहा की अजुनूय बीन तो विरोधी पक्षान आहा असो करूंक जायना. नाव इज एन इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह. चलीन कामाचेर लक्ष दिवचें. आय शूड टॉक लेस एंड वर्क मोर. कित्याक कामां खूब आमी बीजेपीन केल्ली आहा ती फॉलो अप करून कंप्लिशनाक घातली आनी एलिगेशन घालपाचें काम कमी करचें. वेरियस इश्यूज आसले की ताणें घातलेले की आमी दहशत माजयता. गेल्या 10 वर्सांक रेकॉर्ड काडून पळया पुलीस स्टेशनाचेर कसली दहशत ना. गेल्या 10 वर्सांक बरी गोश्ट जाल्या ती आमच्या आमदाराच्या अंडर, मिलिंद नायकाच्या अंडर आनी भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराच्या अंडर कित्येक करोडाची कामां जाल्ली आहा. म्हाका दिसता ती जवळ जवळ 700-800 करोडाची कामां पावतली रस्तो बिस्ते धरून. आतां त्या रस्त्याचे सायड इफेक्ट्सान कोणाचें काम फाटीं उरलां ताका स्टेजी आसताय. स्टेज 1 रोड कंप्लीट, वयलो ब्रीज कंप्लीट जालो, स्टेज रोड सेकंड कंप्लीट जातले, मागीर उरलेले रस्ते बिस्ते कंप्लीट जातले. आतां तो ते विशय घेवन वयता की ते बेगीन करचें, हें करचें. सिस्टम वर्क्स ऑन इट्स ओन. म्हणजे सगळ्यांचो एक कामाचो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट आसता, एजेंडा आसता गोवा करपाचो. त्या खातीर हें एलिगेशन घालपाचें ना. आनी तो मदींच कितें म्हणटा की जे कोणाक तरी ट्रान्सफरी करता. ट्रान्सफर इज अ रुटीन प्रोसेस ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स. आनी आमी ते ट्रान्सफरी भितर बारीक स्टडी केले जाल्यार पयले की 30 जाणांची ऑर्डरी म्हज्या हातीन पयल्यो. तितूंतल्यान 15 लोक कितें तरी भायर गेल्या, आवट ऑफ वास्को गेल्या, गोंयाच्या भायर वचोंक ना. दे हॅव नॉट गॉन टू कर्नाटका, महाराष्ट्र ऑर पंजाब. हांगासून भायर गेल्यान थंयसरल्यान कोण 15 भायर काम करताले ते परत ह्या कॉन्स्टिट्युशन लागीं भितर येयल्या. सो देर इज नथींग रॉंग. म्हणजे आमी जर अशें म्हणत की हांगासरले लोक भायर गेले जाल्यार भायरसून हांगा येता तेंचेर कितें अन्याय जावप काय कितें ना. लेट द डिपार्टमेंट डू इज ओन प्रोसिजर न्ही. आनी हेका पॉलिटिसायज करप न्ही. जेन्ना आमी गव्हर्मेंटाचो जॉब घेता पळय तेन्ना ते आमी एग्रीमेंट सायन करता की असायन्ड दॅट जॉब वील बी डन एनीवेअर इन गोवा. आपण नाल्या फाल्यां लोक घरानूच बसून काम मागतले आसले, अशें जायना न्ही. लेट एवरीबडी शूड वर्क. फाल्यां हांव सुद्दां गव्हर्मेंट सर्वंट आसलो आय शूड गो वेर एवर आय एम सेंट. अदरवायज वॉट इज द पर्पज ऑफ बीइंग अ गव्हर्मेंट सर्वंट? आय एम नॉट सपोज टू सीट एट वन प्लेस अँड वर्क. आतां ते पॉलिसी काडटा पळय, इट्स द ड्युटी ऑफ द गव्हर्मेंट. ट्रान्सफर पॉलिसी कश्यो आसल्यो लेट द गव्हर्मेंट अँड द कन्सर्न डिपार्टमेंट डू इट. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले.